A19 सर्वेश्वराच्या मंदिरान पान 15 A29 पेज 15. सर्वेश्वरा मंदिरा सर्वेश्वराच्या मंदिरा आनंदान भितर सोडया दिसो आमचो आयचो परमेचो नवे गीत रचून गावया सोर आमचे ताळे एकठांय करून सोदोसानुला सोडूया कोशेन भरून आमची काळजां देवाक व्हडली महिमा निरंतरी दिवया हालेलुया 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 आयज देवान आमकां दिल्या दिसा भागिवून आंकवार मारीच्या योद मिसाचो खतखत्यान करून सोबुया वेदी मुखार एक काळीज मोनाची जावन सोगली देवाचे आठवया उपकार ओरोद बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदां सासरा हालेलुया 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 हालेलुया. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी पॅरिस इंतेसां पासत आमी मागता तशें मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता ग्रिझेल्डा गोमेस देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमाराल ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता जुझे मारी मास्कारेनेस मायकल मास्कारेनेस एंटनी डिसुजा जुझे क्वेलो अंतोनियो जुआ फेर्नांदीस जुझे डिसुजा बाप्तिस्तो पिशोत शली रॉड्रिगीस सेवेरिना फेर्नांदीस आनी क्रूज पिशोत. तशें आयज साबिमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. अक्वेला बारेटो साबिमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना साबिमाची विनवणी ह्या कुटुंबांत शांती कुशलकाय बरेपण फावस जावंक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या जल्माच्या 8व्या दिसा आनी 9व्या वर्साच्या पयल्याच दिसा आंकवार मारिया देवाची मातेची दोबाचीक परब पवित्र सभा समोर रमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारिया देवाची माता बोरमासो आमकां दिता. जेजू देवाचो पूत म्हणटोच मारिया देवाची माय म्हूण आमी सोत मानता. आंकवार मारिया देवाची माता हें जावन आसा एक भावार्थाचें सोत आनी दर दिसा मारयेची तुस्त करूंक आमकां उलो. जो मायपणाचो सांगात आंकवार मारयेन आपल्या पुताक जेजूक दिलो तोच मायपणाचो सांगात आमकां तिच्या भुरग्यांक दिवन आमचो बोरवासो ती जिवाड करता. जिविताचे सगळे परिस्थितीन ह्या बोरवाशान फुडें वचूंक आमकां कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया आनी हें नवें वरोस सगल्यांक फळादीक कृपेचें आनी बरेपणाचें जावंक मागुया. म्हजे भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी करते भाशेन आयज आमी 9व्या वर्सांत भितर सोदता तेन्ना पवित्र सभा आमकां एक व्हड परब दिता आनी ती म्हणल्यार बाग्योत मारिया देवाची माता.
मदर ऑफ गॉड. आनी ही परब दिवन केच भाशेन ह्या नव्या वर्सांत देव आमकां मायपणाचो सांगात, मायपणाचो मोग, मायपणाचो आशिर्वाद आमकां सायबीण माय वरवीं भासायता. तर म्हजो भयण मानू, ह्या नव्या वर्सांत आमी भितर सोदता तेन्ना तेच सायबीण मायचो सांगात आदार घेवन आमची पावलां आमी दर दिसाक बरवशान मारूं. तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक मागतना हें नवें वरस आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें कृपेचें आनी बरेपणाचें सवं आमकां मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें सवं पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच आंकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. थोडो सोबरे उगीच रावन तुमचे कास्कीन ते सव देवा मुखार दवरात.
सर्वेस्परा देवा तुवें भाग्यवंत मारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशाक कुळाक सासणीक तारुणाचें इनाम दिलें. तिचे उदेशी जिविताचो दातार तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां फावस जाला. तो तिचे मायपणाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं. तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोकगंतीक पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी ताका म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामलाचो पोरजोल तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रोत्साहन जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामोल तुमकां दाखोवंक आनी ताका शांती दिवं. हे परी इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. म्हणुया, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. तुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां मुरगटूंक संतोशाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणें जोडटी कोत्ताय. निती प्रमाणें कोत्ताय पोरसांची मनसुबी. प्रितीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. भागिवंत पावलून गालासियेकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, नेमलेलो काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके उस्तोरेक जल्मलो. समोर्ती काल जल्मलो आनी समोर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावया. B9 पान 25. B9 पेज 25 सवो श्लोक आमी गावचो. सर्वेस्पराक जोयजो, सर्वेस्पराक जोयजो, सर्वेस्पराक जोयजो, सर्वेस्पराक जोयजो. Aki bobizowa, ticu zoltosa, soglianko života, i co je kvadrata, zove
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सोमिया. आनी वेगीं वेगीं वचत जाल्यार मारिया जुसे आनी कावणीत दवरलेलो बाळूक गोवण्याक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचे सोत तांकां गमून आयलें. आनीक गोवळ्यांनी तांकां सांगिल्ली तितली खबर आयकून सगलीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशें सगलें आयकलें आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस बतोच तो आपल्या आवयच्या कुसब्यांत सोंपोवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. सोमयाचें शुभवर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हजे पय मानू आयज आमी नव्या वर्सांत भितर सरता आनी ह्या नव्या वर्सांत भितर सरता तेन्ना सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केल्लो आसा. आनी तो म्हणल्यार आयज ह्या नव्या वर्सांत पयल्याच दिसाक पवित्र सभा आमकां एक व्हड परब दिता आनी ही परब भाग्यवंत मारिया देवाची माता. आनी परब म्हजे भयण मानू आमी दोबाज्यान समोरपता आनी कित्याक पासत हे परबे वरवीं पवित्र सभा आनी तशेंच सर्वेस्पर देव आपल्या मायपणाचो सांगात, आपल्या मायपणाचो मोग, आपल्या मायपणाची सुरक्षा आमकां ह्या नव्या वर्सांत देव भासायता. जाल्यार म्हजे भयण मानू नव्या वर्सांत आमी भितर सोदता तेन्ना हाचे तिनूय वाचपांत आमकां संदेश मेवता. आनी कसलो संदेश काय? हाचें पयलें वाचप लोकगंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंयसर सर्वेस्पर देव आपले परजेक इस्रायल परजेक आपलो आशिर्वाद भासायता. आशिर्वाद, गॉड्स ब्लेसिंग. म्हजे भयण मानू आमकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद जाय. आमी दुसऱ्यांकूय आशिर्वाद दिता आनी दुसऱ्यां कडल्यान आमी आशिर्वाद घेता. भुरग्यांक आमी आशिर्वाद दिता तेन्ना कितें म्हणटा आमी तांकां? व्हडलो जा म्हणटाय न्हू, व्हडलें जावं. आनी म्हजे भयण मानू व्हडलो जावं, व्हडलें जावं. हे नव्या वर्सांत देवूय आमकां आशिर्वाद दिता. न्हय लांबायेन व्हडलो जावंक, न्हय लांबायेन व्हडलो जावंक. पूण कसलो आशिर्वाद सर्वेस्परा देवान आपले परजेक भासायलो आनी हे नव्या वर्सांत सर्वेस्पर देव आमकां कसलो आशिर्वाद दिता आनी दर दिसाक हो आशिर्वाद तो आमकां दिता. आनी आमी कशे तरेन हो देवाचो आशिर्वाद घेवंक जाय? थंयसर उतरां आसात. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूंक. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सांबाळूंक, आमकां राखूंक, बरी भलायकी आमकां फाव करूंक, सगळे जे संकोश्ट येतात ते सगळे संकोश्ट पयस जावंक. आनी होच आशिर्वाद म्हजे भयण मानू जो सर्वेस्परा देवान इस्रायल परजेक भासायल्लो तोच आमकांय सर्वेस्पर देव फावो करता. दुसरो आशिर्वाद सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूंक. सर्वेस्पराचो मुखामळाचो पोरजोळ. आनी हेच कितें म्हजे भयण मानू आमी आशेता सर्वेस्पराचो मुखामळ पळोवंक, सर्वेस्पराचे आसने अनुभवंक आनी सर्वेस्पराच्या मोगान वाडूंक. आनी हेच कितें नव्या वर्सांत सर्वेस्पर देव आमकां भासायता, हो आशिर्वाद आमकां दिता. तिसरो आशिर्वाद म्हजे भयण मानू सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवंक आनी तुका शांती दिवंक. शांती दिवंक. आमकां सगल्यांक शांती जाय, खुशालकाय जाय. आनी जे सर्वेस्परा देवान आपलो आशिर्वाद, शांतीचो आशिर्वाद आपले परजेक दिल्लो तो सर्वेस्पर देव आमकांय हो शांतीचो आशिर्वाद फावो करता. जाल्यार म्हजे भयण मानू हे देवान आमकां भासायला आनी ह्या नव्या वर्सांत तोच देव आमकां हो आशिर्वाद दिता. जाल्यार म्हजे भयण मानू हो आशिर्वाद थोड्यांकूच न्हय पूण आमकां सगल्यांक. पूण हो आशिर्वाद आमी घेतले जाल्यार हो आमी घेवंक कित्याक पावनात?
कित्याक एक एक पावटी देवाची खोशी आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक चुकता. एक एक पावटी आमच्या अस्कोतायक लागून आमी पातकांत पडटा. आमचें जिवीत आमी देवाक उक्तें करिना. सो दर दिसाक हो देवाचो आशिर्वाद आमकां फाव जाता आनी हो देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत घेवंक देव दाखयता ती वाट आमी चलूंक गरजेची. देवाची खोशी आमच्या जिवितांत पाळूंक गरजेचें. बरें करूंक गरजेचें आनी वायट आसा तें पयस करूंक गरजेचें. तेन्नाच म्हजो भयण मानू जो देव आमकां आशिर्वाद दिता तो आशिर्वाद आमी घेवंक पावतले. देवाच्या आशिर्वादान आमी भरतले आनीक हे वरस आमकां देवाच्या आशिर्वादाचें जातलें. म्हजो भयण मानू दर दिसाक वेगवेगळे तरेनी हो देवाचो आशिर्वाद आमकां मेवता. मागण्या वरवीं मेवता. पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना हो देवाचो आशिर्वाद मेवता. आनीक दर दिसाक ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं हो देवाचो आशिर्वाद आमकां मेवता. सकाळीं आमी उठ्ठा तेन्ना हो व्हड देवाचो आशिर्वाद हे मिसा भेटेन जाता जाल्यार म्हजो भयण मानू हे नव्या वर्सान दर दिसाक हो देवाचो आशिर्वाद घेवंक घडटा जाल्यार दर दिसाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक वावरुया आनी हो देवाचो आशिर्वाद घेवन देवाच्या आशिर्वादान आमी वाडुया. दुसरे सुवातेर म्हजो भयण मानाचें दुसरें वाचप भाग्योंत पावलून गालेस्कारांक बरयल्ले चिठ्ठी वेलें वाचप. तुसर कितें मेवता. जें देवान कितें बासायलां तें सगळें फुलफील जाता. जें देवान कितें बासायलां वॉट गॉड हॅज प्रॉमिस्ड सगळें साकार जाता. देवान बासायल्लो एक सोरवंडार आदल्या कोरारांत तेव्हा सांगलेलें तुमकां सोडूंक एक सोरवंडार बासायतलो आनी सर्वेस्परा देवान सोरवंडार बासायलो. आपल्या पुताक बासायलो. हो सोरवंडार कितें करतलो. हो सोरवंडार आमची सगळीं पातकां बोगशितलो म्हूण आदींच फुडें देवान बासायलें आनी हे सर्वेस्परा देवान आपल्या पुता वरवीं आमची सगळीं पातकां बोगशिलीं कोळसार मारून. आनी इतलेंच न्हय देवान आमकां बासायलें हे सोरवंडारा वरवीं आमी सगळीं ताची आपणायलोलीं आनी मोगाचीं भुरगीं जातलीं. आनीक आयचें दुसरें वाचप आमकां हेंच उगडास कोत्ता. आमी सगळीं देवाची मोगाची आनीक आपुरबायेचीं भुरगीं जावन आसा. सो जें कितें देवान बासायल्लें तें सगळें कितें जालें साकार जालें. आदल्या कोरान कितें बासायलें तें नव्या कोरान साकार जालें. आनी फुडाराकूय जें कितें देवान बासायल्लें आसा तें सगळें घडटलें. आमच्या जिवितांत म्हजो भयण मानू जें कितें घडपाचें आसा ह्या नव्या वर्सान सगळें घडटलें. बरें घडटलें आनीक वायटूय जें कितें घडपाचें आसा तेंवूय घडटलें. आदल्या वर्सांत आमी जर नियाळ्ळें जाल्यार जें बरें आसा तेंवूय घडलां वायटूय आसा तेंवूय घडलां. आनी एक नव्या वर्सांत देखून म्हजो भयण मानू जें कितें आमच्या जिवितांत घडपाचें आसा तें सगळें घडटलें. पूण आमी देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं म्हणटोच देव आमकां सांडचो ना. देव आमचे बरोबर आसतलो. देव आमकां बोळान बसतलो. देव आमकां आपली कृपा दितलो. सो देखून म्हजो भयण मानू आमच्या जिवितांत बरें घडटा वायट घडटा तातूंत देवाची खोशी कितें ती नियाळूंक आमी गरजेचें. आनीक देवाचेरूच भावार्थ धरून आमच्या जिविताची पावलां मारूंक गरजेचें. नाजाल्यार एक एक पावटी अशें घडटा आमी हुस्के कोती जाय तें काडटा. जें जिवीत आमी जिवंक जाय एक एक पावटी तें जिवीत आमी जिवंक पावनात. एक एक पावटी कोश्ट येयले दूख आयले तातूंतूच आमी रावता. पूण म्हजो भयण मानू आमचो अनुभव आमकां सांगता दुबावूच ना. कोश्ट आसात दूख आसा निराशेपण आसा पूण देव आमकां सांडिना. कित्याक देव आमचे बरोबर आसा आनी आमी सगळीं देवाची आपुरबायेचीं आनीक मोगाचीं भुरगीं जावन आसा. देखून हेच बरोबरच्यान आमचें हे नव्या वर्सांत आमी पावल मारुया. तिसरे सुवातेर म्हजो भयण मानू हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना जेजू बाळूक जेजू मारयेक जल्माक आयलो. आनी जेजूची सैम कितलीं आसात. 2 सैमां. मनीस सैम आनीक देव सैम. जेजू मनीस 100% आनी जेजू देव 100%. आनीक मारयेन जेजूक जल्म दिलो म्हणटोच ती कितें जाता देवाची आवय जाता. हाचेर आनी जायती आसा कशे तरेन ही डॉगमा इट्स अ डॉगमा आय कॅनॉट क्वेश्चन. पूण
मानून घेता आनी पवित्र पुस्तकांक मेवता आनी जे थियोलॉजियन्स आसलेले ताणें सांगून दवरलेले आसा. पूण मोच भयण मानू सायबीर माय देवाची आवय जाता ताच्या पुता वरवीं, कित्याक पुताचें सैम देव सैम जावन आसा. आनीक ती आवय म्हणटोच देवाची ती आमची सगल्यांची आवय. आनीक सोर्बेस्पर देव ही आपली आवय आमकां दिवंक सोर्बेस्पर देव मायपणाचो सांगात, मायपणाचो आदार आनी मायपणाची सुरक्षा तो आमकां फावो करता. म्हजे भयण मानू आमी सगळीं आवयक जल्माक आयल्या आनी आमची आवय आपल्या कुसव्यांत 9 म्हयने आमचो सांबाळ केला, आमची राखण केल्या. जल्माक हाडली म्हणटोच तिणें आमची काळजी घेतल्या. जें कितें आमकां बरें तें सगळें फावो केलां, बरीं तत्वां दिल्यान आनी दर एके आवयक जाय आसलें आपल्या जिवितांचें बरेंपण आसलें ती आपल्या भुरग्यांनी आपणावपाचें. आनी दर एके आवय आमची बरें तें दिवंक आमकां वावुरल्या. आनी हेच कितें मोच भयण मानू सोर्बेस्पर देव आमचें सगळें करता. आपल्या आवय वरवीं आपलो मोग, आपलो हुस्को, आपलें बरेंपण आमचें सगळें देव दाखयता. सो देखून मोच भयण मानू ती सायबीर माय देवान आमकां दिला, तिचो मोग आमी करूंक गरजेचो. आनी जेन्ना तिचो मोग आमी करता तेन्ना देवाचो मोग तिचे वरवीं आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक पावता. तर मोच भयण मानू हें 9वें वर्स कसलें जातलें, कितें घडटलें तें आमकां खबर ना. पूण जें कितें घडपाचें आसा तें सगळें घडटलें. देखून दर दिसाक जेन्ना हांव म्हजें जिवीत जियेता तेन्ना हुस्के विणे आमी जिवया. सगळें जिवीत देवाच्या हातांत घालुया. दर दिसाक बऱ्यो करण्यो आमी करूंक वावरुया आनीक वायट आसा तें पयस करूंक आमी वावरुया. आनी जर मोच भयण मानू हें जर आमी केलें जाल्यार बरें येवं वायट येवं, बरें घडूं वायट घडूं, म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत आसतलें, देवाचेंच बळ म्हाका मेवतलें, देवाचीच कृपा म्हाका मेवतली. आनी जर तर आमी हुस्के कोती काडली, भियेलीं आनी देव सांगता ते भाशेन आमचें जिवीत जर जियेनात, आमच्यो कोरण्यो जर बऱ्यो जायनात, जर तर आमचें जिवीत प्रमाणीक जायना जाल्यार मोच भयण मानू एक ओरोसूय आमकां कोश्टाचें जातलें, बळबळ्याचें जातलें, निराशेपणाचें जातलें, दुखीचें जातलें. सो देवाचो आशिर्वाद आमचे सगल्यांचेर आसा आनी देवाचो आशिर्वाद देवाक जाय आमी आमचें दर दीस खुशालकायेन चल्लेले, शांतीन जियेले आनीक आपल्या बरेपणान आमी वाडलेलीं. तर मोच भयण मानू हो देवाचो आशिर्वाद आमी दर दिसाक घेवया आनी आमचें जिवीत आनीक दर एक दीस देवाचे शांतीचो, आशिर्वादाचो आनी बरेपणाचो करूंक आमी वावरुया. सगळीं उबीं रावुया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी प्रितीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं खूब सामावलो, आंकवार मरिताय सोलमलो, पोसला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुसाद सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनूत जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे बोगसणी, कुडीचें पुनूत जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी नव्या वर्सान आपली पोचेक माये मारयेच्या सांगाता देवाचे संबंदान वाडोवंक आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलूंक तांचो बरवासो वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी नव्या वर्सान अनिती आड झुजूंक
वायट तें पयसावंक भ्रश्टाचार बंद करूंक आनी समाजान बरेपणाचें दूत जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आमी समेस्तांनी माये मारयेच्या पावलांनी आमचें पावल घालून ह्या नव्या वर्सान बरेपणाची किन्नां फांकावंक आनी सगळ्या लोकांक आशिर्वादाचें दूत जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. ह्या नव्या वर्सान देवाची राखण कुडी ओतम्याची बरी भलायकी आमचे वावरांत येस पोवीस सोबेन बावार्थ्याची वाड समाजान एकवट आनी दर दिसा आमच्या बऱ्या जिविता उदेची सगळें बरेपण सगल्यांक फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. बाबा ही थोडीशी मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्या. तुजे कशें परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेर मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेठोनीक आमी गायन गावूया बागेंतल्या फुलांमध्ये सी सो पान 30 C6 पेज 30. बागेतल्या फुलांमध्ये दारातल्या झाडामध्ये ओळीतल्या धातूमध्ये ईश्वरान सगळे देणे. ओळीतल्या धातूमध्ये ईश्वरान सगळे देणे. जेजूच्या काळजात सोबे भेटोयता काळीज मोचे. जेजूच्या काळजात सोबे भेटोयता काळीज मोचे. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार दिया बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मागून घेवन. सर्वेस्परा देवा तुज्या मोगाळ कोणवळेन बरें तें सगलें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. बागेवन देवा मातयेची दोबाचीक परब संतोशान समोरपतली आमी. तुवें सुरू केल्लें कृपेचें काम पळोवन आनंद बरी जाताना ताचे सोपुण्यात आमी दादोशी जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवेदारा सासनाचे देवा सोर काळ सोदताय आमी तुका तीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले भाग्योत निती आंकवार मारेक नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटा. तुका वन दिता. तुजी कीर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळूंक पवित्र आत्म्याचे सावळेन तुज्या एकल्या जोनीत पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत तुजी महिमा वाकणटात. बळवंत तुका नमस्कार करतात. शक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी स्वर्गीच्यो पदव्यो आनीक भक्तिवंत सेराफीम संतोशान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून काल्तिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolvarazo sorves
호사나 우소니 서울서라시나미 에타보수바기 호사나 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 우소니 सर्वेस्परा करस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोय देखून दोवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोस्ट मारून सोसूंक आपकोशेन तो परा दिन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवी आनी सासणीक कोणाचें रगत हातकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावट्याचो गूट 소명이 오로가다 아기의 가시되 위에다 그대 마음이 두 멀어비소 두시 멀어 돌돌다 देखो सर्वेस्परा सोमया जिवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सोदमोची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरबशान अंतरून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अकबर मारे देवाची मायस संगती भाग्यो जुझे तिचो पोती भाग्यो धर्मदुता भाग्यो जुसेमा जुसेबास सान फ्रांसीस सावेर सान मिगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगळ्या संतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एक वटन देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक 아멘 म्हजे बहीण मानू देवाचो आशिर्वाद आमकां सगल्यांक गरजेचो जावन आसा आनी देवाचो आशिर्वाद म्हणल्यार देवाची राखण देवाची सुरक्षा देवाचो मोग बरें जिवीत आनीक गूड हेल्थ आमकां सगल्यांक बरी भलायकी जाय आयज सगळे आमचे लागीं आसा पूण जर तर बरी भलायकी ना काळजा मनाची शांती ना जाल्यार आसून सगळे वस्तू आसून कसलोच फायदो ना सो देखून देवाचो आशिर्वाद दर दिसाक आमकां फाव जाता हो देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया आनी हेच आशिर्वादाचे दूत आमी दुसऱ्या सोबेन जावंक दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी देवाचो आशिर्वाद अनुभवूंक दिवंक तेच जेजून शिकले प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा एकल्याक मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकाम गोस आनी आमकां ताळणे पडू दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार त्या करून जिवितांत सबस आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सोरबोंडाराज क्रिस्ताच्या येण्याक बोरबोशान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका कुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवोर्ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासता सोम्याचे क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणले तुमकां शांती दवरता मुगी शांती तुमकां दिता म्हणजे पातकांचे न्हय म्हणजे पयस सुबेच्या बाबाटाचे दिसकार म्हणजे कशे परमादिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजभर चलयताय सासणाच्या सासणात आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं तुमचे सगळ्यांचो एकामेका मोगान आनी खुशालकायेन जिवची शांती एकामेका सवे वांटात देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फोन पूण एकतो मातुलोय आनी म्हज्या वतम्याक भलायकी मेळटली कमी वेळार आमी गायन गावया जेजू म्हाका तुजी गरज D15 पान 55 D15 पेज 55 जेजू म्हाका तुजी गरज सुके जमी तशें उदक तुज्या दिव्यान व्हडीसलेचे चंद्राक चलून पडुबेचे तुज्या दिव्यान व्हडीसलेचे चंद्राक चलून पडुबेचे तुझे भगत मागनाची बी आमोड जेजू आनी पदवी तुझे भगत मागनाची बी आमोड जेजू
Count Jesus, Purnakarsa, Ela Moti, Ela Vire, Katoi Loro, Tukakado, Vigor Loro, Urisano, Katoi Loro, Tukakado, Vigor Loro, Urisano, Tuche Bogo, Magna Chivi, Amor Jesu, Ani Poduri, Tuche Bogo, Magna Chivi, Amor Jesu, Ani Poduri, Jesu Baka, Tuzaunasai, Oronato, Svadik Mana, Euborjezo, Uziakamo, Israelace, Orbauno, Euborjezo, Uziakamo, Israelace, Orbauno, Tuce Bogo, Magna Chivi, Amor Jesu, Ani Poduri, Tuce Bogo, Magna Chivi, Amor Jesu, Ani Poduri. Jesu Maka Tuji Goro Suke Zomri Zorche Udo Ushra Bibia Orbis Vece Piotra Zolo Oru Vece Ushra Bibia Orbis Vece Piotra Zolo Oru Vece. प्रार्थूया. सर्वेस्परा संतोषान सर्गीचे संस्कार आमी घेतल्यात. भाग्यवंत सदांक वारमारेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण पाचारूंक व्हडपण भोगतले आमकां सासणाच्या जिविताक ते उपकार अशें कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसुया. म्हज्या भयमानो, आयज आमी व्हडा दोबाज्यान मारिया देवाची माता ही परब आमी समोरपता तेन्ना आनीक नव्या वर्सांत आमी भितर सरता तेन्ना पादविकाराच्या नांवान, डेकनाच्या नांवान, म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक बरी परब हांव दिता आनी बरें नवें वर्स हांव दिता. सगल्यांक हॅप्पी फिस्ट आनी हॅप्पी न्यू इयर. Wish you the same, Father. आनी आतां विश करता तेन्ना वचोन हॅप्पी न्यू इयर म्हूण नाकात. पयली वर्ड आमकां म्हणटा ती परब. हॅप्पी फिस्ट आनीक हॅप्पी न्यू इयर म्हणटात. समजलां? हॅप्पी फिस्ट आनी हॅप्पी न्यू इयर. काल राती जाता कसली परब गांव ही
कोण एकल्यांची आतां कसली परब गांवय. सो हॅपी फिस्ट एंड हॅपी न्यू इयर. ओके. आतां इंग्लिशीन मीस आसा 9:15. आयज सांजे 3 वरांचेर आमची तरणाटीं सगल्यांक न्हय भुरग्यांक पूण सगल्यांक स्पोर्ट्स घडोवन हाडटात. जायत्यो गेमी ताणें घडोवन हाडलेल्यो आसात. जावं भुरग्यांक जावं कपल्स आसात, मागीर वाडलेलीं तरणाटीं आसात, जाणटीं आसात, सगल्यांक वेगवेगळे तरेच्यो गेम्स आसात. तुमी येवचें. 3 आमी सुरू करूंक सोदता कित्याक मागीर सांजेर मागीर आमचो तियात्र आसा. सो ताका लागून बेगीन आमी कोत्तेल्या. सो देखून मागता वेळार तुमी येवचें. 3 सांगलां पूण लास्ट 3:15 जावं 3:30 हांव सुरू करतलो. भुरगीं आसूं नासूं आमकां 3 जाण मेवल्यार पुरो भुरगीं गेम करूंक. एक एजीचेर आसात तीं 3 जाण कित्याक फर्स्ट एंड सेकंड प्रायज आसा. आमकां दवरपाक नाकात ते. ओके. 3 जाण तरी ते एजीचेर फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड तरी भुरगीं तरी आयलीं गेम आमी सुरू करतल्यो. मागीर भुरग्यांक चान्स पडचो ना. सो ताका लागून म्हणटा सांगता आमी ल्हान एजीकसून सुरू करतल्यो. सो तुमी वेळार येवचें आनी मागीर वेळार सोंपतलें. तशें तियात्र कुयटची माती माटवांत आसतलो. सांजेर 7:30 वाजता सांगला. टिकेट 150 रुपया. वेळार येवचें. 7:30 सांगतात आनी तियात्र मागीर कितल्यांक स्टार्ट जाता? 8:30 स्टार्ट जाता, 8 स्टार्ट जाता. पूण तशें जावचें ना. लास्ट 7:30 केले ते पावटी देखून लोक आसा पळयतलो. 7:30 लोक तरी आसा भरलेलो आसा जाल्यार सुरू, नाजाल्यार 8 पयलो तियात्र सुरू जातलो. मनांत दवरचें 8 पयलो तियात्र सुरू. तियात्रा बाबतीन न्हू आनी कितल्या बाबतीन वेळाक आमी स्टीक रावंक गरजेचें. वेळाक आमी नाजाल्यार हांव कितें करतालो दुसरें देखून फिरगोजी आसा आनी हांगासर देखून 8 आमी दवरताले. गांठ जाली एक आमचे बाप्पा नमान बरें म्हणली तियात्र सुरू. लोक येवं ना येवं. सो देखून मागता तुमी वेळार येवचें आनीक आमी वेळार तियात्र सुरू करूंक प्रयत्न करतले. जो कितें फायदो जाता तो मागीर सगलो इगोर्जेक येतली. जानेराचे 2 तारखेर फाल्यां शुक्रारा दीस केरांत कॉपेलांत मीस आसा सकाळचें 7:45. फाल्यां जानेराचे 2 तारखेर पाद्री कोमिन्यांव घेवन येतले जाणट्यांक आनी पेडेस्तांक. गाळी, बोडये, दोंद्रे, अमाराल, दुर्गेवाडो, दुर्गावाडी आनी कार्दोसवान. आनी 3 तारखेर जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक कोमिन्यांव घेवन वेतले वाड्या पोरी, पोसरेंबाट, पियाले मोरोड, सांतिसिमो आनी वयतालीं. जानेराचे 12 सांज जुजे वाजाच्या 9 आमची रोमारी वेता. मीस सांजेर 4 वाजता आसतलें. जी कोण वचूंक सोदतात तांणी आपलीं नांवां जानेराचे 8 तारखेर पर्यंत ऑफिसांत दिवचीं. तशेंच जानेराचे 24 आमची पॅरीश यूथ घडोवन हाडटात यूथ फेथ. आमच्या वर्साचे वर्स आसा. तांकां तुमी तुमचो आदार आनी सहकार दिवचो म्हूण आमी मागता. जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश आयलोले आसात. तुमी तो वचचो. तशेंच मोजभयण म्हणून आमी सगल्यांक आमची हांगासर आसात आनी तशीं थोडीं भावां भयणां भायर आसात. UK आसात, दुसऱ्या देशांनी आसात. तांकांय जेन्ना तुमी फोन करतात वीश करतात तेन्ना हांवें पादिगारान आनी डिकनांनी वीश केल्यात म्हूण सांगात. आनी आमी तांचे पासत मागता आनी देवाचो आशिर्वाद तांकांय फावो जावं. तशेंच थोडीं भावां भयणां जावं UK दुसऱ्या देशांतलीं जावं परबेक लागून ह्या वर्सांत परब समारोप क्रिस्मसाक लागून गोंयांत आयिल्लीं आसा आनी तीं आतां परत वेतेलीं. ती तांची जर्नी बरी जावंक आमी मागता आनी तुमच्या देवाचो आशिर्वादूय मागता. सगलीं उबी रावया. सर्विसपर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. सुरवातीक वर्साक किरीदोबाचीक आशिर्वाद आसा तकली आमी बागुया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हूण जबाब दिवया. देवा सगल्या देण्याची जोर आनी ओरोम तुमकां आपल्या कुरपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां वरसभर सोर वायटांतली सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तो तुमचो बावाटीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेन भरलेल्या प्रितीमोगान पेटोवंक. आमेन. तो तुमच्यो कोरण्यो आनी सगळें तुमचें जिवीत आपले शांतीन चलोवंक, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवंक आनी सासणाच्या जिवितांत तुमकां संतोशांक पावोवंक. आमेन. आनी सोर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां काल आसूं. आमेन.
वचून यात सोमयाचे शुभोत्तमान परगटात. देवाचे व्हड उपकार. मागणी सामगेलीक सामगे महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवचाराच्या कोठेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवू म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुंगरा देवाचे पोदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोटे आत्म्यांक आमकोणांत लोटून घाल, कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. T26 मारिया माय मोची पान 215 T26 पेज 215.